समाजामार्फत आम्ही जे दीप प्रज्वलन करता पळय वार्षिक पद्धतीप्रमाणे गेली 5 वर्सां आम्ही हे दीप प्रज्वलन करता। हे दीप प्रज्वलन आम्ही हेका लागून करता की आज अमावस्या आणि फाल्याच्यान श्रावण सुरू जातलो। हे दीप प्रज्वलन हेका लागून करता की बायलांचो संबंध जो म्हयनो आसा पळय तो बरे भशेन तेंच्यांनी आपल्या प्रत्येकाच्या घरांचे सगळ्यांक उजेड पडचो दीप प्रज्वलन करचे आणि हे कार्यक्रम बरे करता आमच्या समाजाच्या वतीन माझ्या वांगडा आमचे मित्र बाब संतोष केरकर आहा पयलींचे अध्यक्ष। आम्ही हे करपाचे कारण म्हणजे कितें आहा सगळ्यांक सुख समृद्धी मेळची तेका लागून आणि शांती मांद्रेकर गेली 4-5 वर्सां म्हाका आपयता आम्ही त्याच्या घराकडे येता। शांती मांद्रेकर पयलींचे काउन्सिलर पयलींचे उपनगराध्यक्ष भंडारी समाजाक लागून ते आता आमच्या स्टेट कमिटीचेर आहा आणि तशेंच अंकिता सातार्डेकर स्टेट कमिटीचेर आहा आणि ती बरे बरे कार्यक्रम करता। त्यांच्यानी हे असे बरे बरे कार्य करचेत अशेंच हांव तेंचे कडेन मागता। नमस्कार, माझे नाव प्रतिमा मांद्रेकर आणि आज आम्ही हांगा सगळी बायलां दीप अमावस्या म्हणून सेलिब्रेट करता आणि याच्या फुडें आमचे खूबशे प्रोग्राम असता आणि हो प्रोग्राम आम्ही 5 वर्सां सेलिब्रेट करता आणि याच्या फुडें आम्ही हे काकणां घालपाचे प्रोग्राम असता आमचो मागीर चवथीचो दिवाळीचो सगळे आम्ही खूबशे आम्ही प्रोग्राम करता आणि खूब ही आमची बायलां हांगा एकठांय जाता। जागृतकाय करप प्रत्येक घरान ही जागृतकाय जावंक जाय म्हणून आम्ही सगळी बायलां मेळून हांगा दीप अमावस्या सेलिब्रेट करता। दीप पूजन करून आम्ही दीपाचे कितें म्हत्व आसा तर आमकां दीप ह्यो अंधारा कडल्यान प्रकाशा कडेन व्हरता। तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजे अंधारा कडल्यान प्रकाशा कडेन वचप आणि आमच्या जीवनान हेची खूब गरज आसा आणि आम्ही जेन्ना ही बायलां सगळी जण अशे उत्सव सेलिब्रेट करतले तेन्ना आमची भुरगीं कितें तरी कळटले की तांकां आमची संस्कृती कितें आहा ती आमची संस्कृती जतन करपाक जाय लागून हे आमचें एक ल्हानशें पावल आसा। आणि तशेंच श्रावण म्हयन्यान अनेक कार्यक्रम उत्सव आसा तेतून आमी श्रावण महोत्सव म्हणून बायलांक हिरवी काकणां दिवन त्यांचो सन्मान करता। आमी हळदी कुंकू करता। नागपंचम आसता आमच्या वास्कोन व्हडलो सण म्हणजे रामनाथ दामोदर भजनी सप्ताह तो एक आमचो वास्कोकारांचो व्हडलो उमेदीचो सण। तशेंच तेच्या नंतर म्हणजे अष्टम आसता चतुर्थी आसता अशे अनेकशे कार्यक्रम आसता तेतून आमी बायलां आमचे सगळे सुख दुःख विसरून आम्ही हे सण सेलिब्रेट करता आणि तेतूनसून आमकां एक वेगळे हे मेळटा एनर्जी मेळटा आमचे दुःख विसरपाक वयता। आमकां कितें जिवनाक कितें दुःख आसा म्हणजे आंगाक कणकण आसता कितें आसता हे उत्सवाच्या नेटान आमी देवाचे सेवा करता आसतना आमी हे सगळे विसरून सगळी एकठांय जावन हातान हात करून आमी फुडें सरतात आणि हे आमची एकवटपणाची आमची एक ल्हानशें पावल आसा। धन्यवाद। आणि ह्या बायलांक हांगासर आमच्या वाड्या वयल्या बायलांक आतां घुमटां हाडून दिल्यान शिकपाक की बायलां म्हाजी सगळी आतां म्हाजी सगळी शेजारी आहात सगळी शिकतात घुमटाचो ग्रूप हे हांव सगळें करता आणि ह्या बायलांक हांव फुडें काडटा आणि तांकां फुडें काडून सगळे दर वर्सा हांव तांकां आपयता आणि ह्यो अमावस्येचे हेतून हांव तांकां दिवे पेटोवंक सगळ्यांक लायता। अंकिता शांतीताईक तर आम्ही सगळ्यांना वळखतात सड्यार तर शांतीताईक कोण वळखना असो कोण ना खूप पयलीं ती काउन्सिलरय जावन गेल्या आणि ती इनिशिएटिव्ह घेता दर वर्सा हो कार्यक्रम ती सातत्यान करीत आयल्या गेल्या कितलेशेच वर्सां तिणे खंड पडिनासतना हो कार्यक्रम करता। बायलां जी आसा बायलांक कितें आसता आपले घर आनी आपले मूल आनी चूल म्हणजे घरा भायर खूब बायलां कमी भायर सरतात थोडीच सर्विसेक वतात पूण ह्या निमतान तरी ती बायलांक सगळ्या अशा जी घरांत बशिल्ली आसता बायलां तांकां ती एकठांय करता आणि तांकां अशीच फुडें काडटा। त्या खातीर हांव तिका चडांत चड ती देव बरें कर म्हणटा आनी अशेंच हे कार्य करीत रावचे अशें तिचे कडेन मागता देव बरें कर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।